Suntusan nasta într-lar, Părsul plofan căitat buitalan, Zămleau povit mandira diavilar, Ulla sunt swagat guru krayan charaya swagat Jisu barka swagat Deva Putam swagat Surwantaram swagat Surgirai Kuwaram swagat Jisu barka swagat Deva Putam swagat Surwantaram swagat Surgirai Kuwaram. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसो. बाळू जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र दिसा आमी ह्या देव तेंपलांत सांगाता मेळ्ळ्या आनी आमी क्रिसमसाच्या ह्या अष्टव्यांत आसा. बाळू जेजूक मान करूंक तशेंच ताची कृपा जोडूंक आमी आयिल्ले आसता. ह्या सकाळींच्या वेळार आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत, वैयक्तीक जिवीत, आमचो वावर त्याच बाळू जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताचो सांगात आमकां हर एका दिसा मेळोवन दी म्हूण मागया. एक घडीभर मावून रावन आमची पातकां वळखून घेवया आनी ताच्या काकुळटींत आमी वाडोवंक तसो आदार ह्या घडये मागया. खालत्या काळजान सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदूता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तो नाद सारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सदां सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमी तुका वागता.
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोनिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थया सर्व पदवेदार देवा आमच्या कणवळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणान दमोवन दवरल्यांत पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैबान नवो जल्म घेतलो ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हणून आमी मागता त्याच आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप ल्हान भुरग्यांनो जेजूचे नांवी तुमची पातकां बक्षल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां बापायानो आरांबातावन असलेल्याक तुमी वळखून जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां भुरग्यांनो तुमी बापाक वळखता देखून हांव तुमकां बरयतां बापायानो आरांबातावन असलेल्याक तुमी वळखून जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां तरणाट्यानो तुमी बळवंत देवाचें उतार तुमचे थंय तीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भिनाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्ता मांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवानाचे पकोळ दवलत हें सगळें बापातावन न्हय बगार संवसारांतावन आयिल्लें संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करतात तो सदां काळ बाळटा देवाचें उतार हें देवाचे उरकार Servis por amor, sergulaso, itu santoso. Servis por amor, sergulaso, itu santoso. Persalokano देवाक नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हर्षिया ताच्या नावा फावो तो मान भागया Servisporamuka sergulaso Ritu santoso
तुमच्या निवास स्थानाच्या अंगणान भीतर सरा. पवित्राय म्हणल्यार अलंकार सवे सर्वेस्परा आराधन करा. तुम्ही भूनिवासीनो ताचे हुची तरतरून रावा. सर्वेस्परा मोका सर्वुल्लासो ऋतू संतोषो. सर्वेस्पोर एकलोच रासा म्हणून राष्ट्रां घासून सांगा. प्रितूम ताणे थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सरपरसांची न्यायनितिकाल तो सर्ती करतलो. सर्वेस्परा मोका सर्वुल्लासो ऋतू संतोषो. सर्वेस्परा मोका सर्वुल्लासो ऋतू संतोषो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. एक पविती समका उदेला येया तुम्ही जनांगनो सोम्या आराधन करा. आज संसरिये ओ प्रकाश पांकला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अन्ना नावाची एक प्रवादीण असली. ती आशेर कोळयेची धोव पानवेलीची. ती आतां चड उतरप्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगीची येल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सडवणीची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकट ताणी करन जातस गलिलियांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती पाटींग गेली. भुरगो वाडून येता घटमूट जायत येयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे. बाळूक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आतां आमी अन्ना प्रवादिणी विशांत आयकलें. तिचे विशयी एक 4 वळी मात्र बरयल्यात. तशें म्हणून आमी अन्ना प्रवादिनीक तिची निर्लक्ष करूंक जाता गे. म्हळ्यार अन्ना प्रवादीण हिचे विशयांत चडीत कांय विशेश बायबलांत बरोवंक ना. एक 4 वळी बरयल्यात आनी ती थंयसर आसली. जेजूक तिणें पळयलें आनी कितें बरयलां. आमी चिंतूंक जाता की ही एक भोव ल्हान संगत, ल्हान विशय. ह्या विशयांत कितें व्हडलें विशेश आसा गी म्हणून विचारूंक पुरो. खंडीत जावन अन्ना प्रवादिनी विशयांत
आमी निर्लक्ष दाखोवंक वा अलक्ष करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत तिचें नांव बरयलां. आमी पळयता बायबलांत जायत्यांची नांवां बरोवंक नात, जायत्यांक नांव दिवंक ना सुवार्थेकारांनी. पूण हांगासर एका प्रवादिनी विशयांत एक 4 व्हडली म्हणी बरयल्यात, तेचें नांव उल्लेख केलां बायबलांत. तशें जाल्यार खंडीत जावन अन्ना प्रवादीन ह्या नव्या सोल्ल्यांत जेजूच्या सोडवणेच्या ह्या एका येवजणेंत तिसो एक ल्हानसो पात्र आसा आनी तो महत्वाचो. आमी जाणा मालाकी प्रवादी उपरांत आमी एक 85 वर्सांचे एक दीर्घ मौन पळयता म्हणून हांवें हाचे पयलीं सांगलें आसा. पोरण्या सोल्ल्या नव्या सोल्ल्याक एक 85 वर्साचें एक व्हडलें गॅप आसा. थंयसर खंयचेय प्रवादी नात. त्या 85 वर्साच्या त्या एका दीर्घ मौनांत इस्रायलांत जायतें घडोवन गेलां. जायते जण जे जुदेव आसले ते बिंगड जाल्यात, दुसरे पंगड जाल्यात. तितले मात्र न्ही, त्या सगळ्या इस्रायलांत मेस्सिया येतलो म्हणून कोण सगळे पातयेवण आसले ती पातयणी इल्लीशी उणी जावन आयल्या. आनी आतां भोवशा भोव थोडो लोक मेस्सिया पासत राखून रावला. जायते जाणांनी विसरोनी सोडला. कित्याक म्हळ्यार रोमागार येवन इस्रायलांत आपले आडळते चलयते आसात. कशें भारताक ब्रिटीश येवन आडळते चलोवन आसले तशेंच थंयसर रोमागार येवन आसात. आनी जेरुजलेम टेंपल तांचे म्हणलें आसा जाल्यार रोमागार थंयसर तांचे आडळते चलयते आसात. आनी त्या देखून तांच्या आडळत्यांत जुदेवांच्या आचरणाक जावं दी वा तांच्या पातयणेक जावं दी व्हडलो कांय महत्व ना. तांणी मात्र सांगयत मेस्साय येता आनी कितें. पूण खंयसरी रोमागार आमकार हें कितें उलयल्यार हाका फायदो ना. तशें म्हणटना जायत्या जाणांनी इतलो काळ इतले लांब दीर्घ मौन पळयतना आनी खंयचेय प्रवाद येवचे नात आनी कोणीय देव आमच्या लागीं उलोवचो ना म्हणल्यार एका परिस्थितीक आसतना एक स्त्री जेरुजलेमाच्या टेंपलाच्या आंगणांत दीस रात राखून रावल्या. एक स्त्री थंयसर राखून रावल्या. तेची आतां प्राय 84 वर्सां प्राय. आनी ह्या प्रायेर ही स्त्री थंयसर रावन हर एका दिसा जर कोणी भुरग्याक हाडून येतात ती पळयता. हर एक भुरग्याक ती पळयता. अशा तिणें तिच्या त्या तितल्या व्हडल्या प्रायेंत केदळ ती हांगा आसली आमकां कळीत ना. संपुरो तेचें लग्न जाल्या उपरांत ती विधव जाल्या उपरांत भोवशा ती टेंपलांत आसली. आनी तितल्या वर्सांनी कितल्या जाणां भुरग्यांक तिणें पळयलें आसूंक पुरो. कितल्या जाणां भुरग्यांक तिणें पळयलें आसूंक पुरो. पूण ह्या एका घडये ह्या भुरग्याक पळयत आसतना तिका बघता हो जावन आसा सोडवणदार, हो जावन आसा मेस्सिया. आनी ती संतोश पावता. देखून हांवें म्हळें अन्ना प्रवादीन एक अलक्ष्य करूंक तिका आमी अलक्ष्य करूंक जायना. ती एक म्हत्वाची. आनी लुकाच्या वांजेलांत आनीक विशेष महत्व लोक स्त्रियांक दिता. एका स्त्रिये मुखांतर तिच्या साक्षी मुखांतर मेस्सियाची वळख आयच्या दिसा लोक सगळ्यांक सांगूंक सोदता. आनी तशेंच जेजूच्या जिवंतपणाची खबर दिल्ली स्त्रियांनी. अशें जाल्ल्यान लोक ही एक साक्ष वापरून जेजूची सुरवात आनी जेजूचें कितें महिमे भरीत एक जिवंतपण ह्या दोनाय विशयांत साक्ष दिवची जाल्यार ती स्त्रिये मुखांतर तो दिता. पण आमी समजूंक जाय त्या काळार जुदेव मध्ये स्त्रियांची आनी भुरग्यांची साक्ष वॅलीड न्हय. कोणी तांणी सांगलें आयकुचें नात. आमी आयकता लोकाच्या निमाण्या अध्यायांनी केदळा मरी मगदलेन आनी हेर स्त्रियो वचून आपल्या शिसांक सांगतात की जेजू थंयसर ना, तो जिवन जाला. सगळ्यांनी म्हळें ही घडपाक उलयते आसात, काणयो सांगते आसात. म्हणजे त्या काळार खंयच्या एका स्त्रियेन खंयची एक साक्ष दिली वा एका भुरग्यान कितें साक्ष दिली ती वॅलीड ना. कोणी पातयेवची म्हणून ना. पण लोक कित्याक एका स्त्रियेची साक्ष जेजू मेस्सिया टेंपलांत आयला म्हणल्याक तिच्या मुखांत कित्याक साक्ष सांगयता.
आनी तशेंच ताचें जिवंतपणी स्त्रिया मुखार कित्याक सांगयता म्हणजे देवाचो हो मिस्तेर परगट करूंक ताका विशेष व्हड सक्त्यांची गरज ना. ताका गरज आसा कोण ताका राखून रावल्यांत, कोण ताका वळखूंक खालत्या काळजान तयार आसात, तांच्या मुखांत्र ताचो मिस्तेर तो परगट करूंक आशेता. ताका व्हडली पब्लिसिटी कोणें व्हडल्या मनशांनी दिवचें म्हणून ना. कित्याक तो एक मिस्तेर, तो मिस्तेर समजचे जाल्यार व्हडल्या मनशांक समजना, विशेष जाणव्याच्या मनशांक समजना. ल्हानांतल्या ल्हानांक तो मिस्तेर जे देव तो फावो करता. आनी हें एक वर्तें दिरवें, हें वर्तें दिरवें अन्ना प्रवादिनीक मेळटा. कितले जाण जावंक पुरो हेरी राखून आसले आनी आमी हांगासर आयकता ती कोण पळया मेस्सिया येता म्हणून राखून रावल्ली तांकां ती वचून सांगता, संतोशान सांगता. तिचो संतोश पळोवन हेर विचारता कित्याक तूं इतली संतोशान आसाय. आनी ती सांगता हांवें मेस्सियाक पळयला, मेस्सिया टेंपलाक आयला. जें कितें सल्मावन आशिल्लें, जें कितें दाविदान आशिल्लें तें आतां पूर्ण जातें आसा. सल्माव रायान ताणें येदें व्हडलें टेंपल बांदलें देवाक रावोंक. आनी त्याच देवाळाक जेजू सोडवणदार रचणार येता. कितलें एक व्हडलें एक आजाप तें, एक विशेष गणीत जें कितल्यागी शतमाना आदीं देवाक म्हणून बांदलें टेंपलांत तोच देव आतां येता. आनी हें इस्रायलांतल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांक, शास्त्र्यांक, फारिजेवांक आनी कोणाक फावो जावंक ना. हें एक दिरवें, हें एक देणें असल्या ल्हानांतल्या ल्हाना एका स्त्रियेक तें दिलें. आनी तिच्या मुखांत्र लोक सांगता बाळोक तो देव तरी महिमेवंत तरी तो ल्हान जावन आयला आनी ताका वळखुवचें जाल्यार असल्या मनशांनी मात्र, ल्हानांतल्या ल्हानांनी मात्र. आनी हें भाग आमकां हर एकल्याक एवकरिस्तांत फावो जाला. आमी हर एकलीं त्याच जेजूक आपडता, सेवता आनी ताचें जिवीत आमचें जावन घेता. असलें भाग कितलेशे जाणांक ना, पूण आमकां हो एक सक्रामेंत जावन दिला. आनी आमी खंडीत जावन अन्ना प्रवादिनी बरीच भागी म्हणयेत. कित्याक तें सर्गीचें देणें, सर्गीचो मिस्तेर आमी पळयता, आमी आयकता, आमी अनुभव करता आनी तो जियेता. हेंच आमकां सुवार्थेकार म्हणटात जें कितें आमी पळयलां, जें कितें आमी आयकलां तें तुमकां सांगता. आमी कितें घडपाक करून सांगते ना, कितें पळयलां आनी कितें आयकलां, कितें आमच्या अनुभवाक आयलां तें मात्र आमी बरयता आनी तुमकां सांगता. आनी आज आमी सांगूंक शकता की जें कितें आमी आपडलां, जें कितें आमी पळयलां, जसो अनुभव आमकां आसा तो अनुभव आमी हर एकल्याक सांगता. कित्याक हें देणें जावन समयान आमकां दिलां आनी ह्या देण्याचो संतोश आमच्या भितर दवरूंक जायना, तो आमी हर एकल्याक सांगूंक आसा. आनी आज अन्ना प्रवादीन आमकां एक वाट कर दिता की जर आमी खालतेपणान, ल्हानपणान सोम्याच्या उगडापणाक दिसान दीस राखून रावता, जावं पुरो कितलींशीं वर्सां ती राखून रावल्ली, पूण निमाण्या दिसा जेजू तिका भेटलो. इस्रायलांतल्या इतल्या लोकां मदें ह्या एका ल्हानशा ल्हान स्त्रियेक तो भेटलो आनी तिका वळख मेळ्ळी. आनी तिणें हर एकल्याक सांगली हीच बरी खबर आमकां मेळ्ळ्या. होच जेजू आमकां आतां येवकरिस्तांत भेटोवंक येता. त्याच जेजूक वळखून घेवया, त्याच जेजूक आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा व्हरनुया आनी कोणाक त्या जेजूची गरज आसा तांकां दिवंक, ताचो संतोश आनेकल्याक दिवंक आमी प्रयत्न करया.
या वयाची चिये दिल्याची जेसू पासून भेटून दिवची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक सर्वेस्परा तुजी परचां भेटयता ती तेणी दयेन मानून घे. तुजे दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भवार्थान आनी भक्तीन सतमनता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळ्ळो म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 del paraso serves por tu. Sertani संसार पडला तुझ्या वैभवा, भूसर्गी तुकाचे, भूसर्गी तुकाचे. Sergi tukace, sergi tukace, सर्वेस्पराची नावे तकाचे, sergi tukace, sergi tukace. Sergi tukace, sergi tukace. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण सुसूंगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचे बक्षरे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हे वारवतले, हें म्हज्या उडासाक करात.
वावरता सोगोट परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन झाला जिसू दोघ्यांगे तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सर्वणची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा केब्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर फॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इस्रागाती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार म्हळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मागीर सांगाती सांजूच दिसो पती आमकां मरे देव मायेचे सांगाती सांजूच दिसो पती भगवंत दंदोता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या स्वाम्यान शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगता म्हणून म्हणूया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र सांग आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे फुडें दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंत जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात एकल्याक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याला जोडती पुत्रनी महिमा सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वडां सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसो तुमचे सुवे आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी सुन्यातून जित्रेचे मुखार फोवना तुमकां भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थूया. देवा, आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारांत वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनीच फळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां ऐतीक करूं म्हण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो फाल्यां वर्साचो निमाणो दीस. हांगासर सांजेर मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसा. सांजेर 7 वरार येवकरिस्ताचें आराधन आनी 7:30 वरार सांजेर दाबाजेक मोरी देवाची माय फेस्त. जानेवारीच्या 1 तारखेर हांगासर सकाळीं 7:30 वरार मीस आसतलें. सकाळीं 6:30 वरांचें मीस आसचें ना. येवच्या हप्त्यांत आमी बाळक जेजूच्या फेस्ताक तयारी जावन नोवेना आमी प्रारंभ करतले. येवच्या हप्त्याच्या सोमारा तारीख जानेवारीची 3 तारीख
हांगासर सांजेर 6 वरांचे मिसा उपरांत आमच्या ह्या इगर्जेच्या वाठारांत येवकरिस्तचो पुरशांव आमी करतले हांव कित्याक मुखले जायते दीस पवित्र दीस आनी जायती बरी कामां आनी लितुर्जी हांगासर जावंक आसा त्या देखून हो सगळो जागो मोरयेमायेक आमी समर्पितले आनी तशेंच येवकरिस्ताचें आराधन आनी येवकरिस्ताचो पुरशांव आमच्या ह्या सगळ्या इगर्जेच्या वाठारांत आमी करतले हांव मीस जाल्ल्या उपरांत थोडो वेळ आमच्या सांगाता सर्वोन येवकरिस्ताच्या आराधनाक जॉयन जावंक तुमकां विनंती करता मंगळार जानेवारीचे 4 तारीख हांगासर सांजेर 5 वरार मीस आसतलें सांजेचे हर्षावरी 6 वरांचें मीस आसचें ना 5 वरांच्या मिसा उपरांत आमी आमच्या नोवेनाचें उद्घाटन आमच्या इगर्जेच्या मुखार आमी करतले हांव त्या देखून तुमकां सर्वांक ह्या 5 वरांच्या मिसाक हांव आपोवण दितां प्रत्येक जावन सर वॉलंटियर्सां ह्या 5 वरांच्या मिसाक हाजीर आसतलीं येवचो हप्त्याचो बुधवार तारीख जानेवारीची 5 तावन जानेवारीची 13 तारीख म्हणसर हांगासर 9 दिसांची बाळक जेजूच्या फेस्ताचे नोवेना आसतली हर एका ब्रेस्तारा जशें मिसा आमी मांडून हाडटा त्याच रितीर आनी त्याच वेळार हर एका दिसा नोवेनाच्या दिसा हांगासर दिसाक उठून 9 मिसा आसतली खंयच्याय जाल्यार एका मिसाक तुमी येवंक प्रयत्न करचे आमी गेल्या त्या हप्त्यांत आमी सांगलें वजाचो पुरशांव आसतलो म्हणून पूण कोविडाचे थोडे रेगरो निमती 4 तारखेर जावंक आसचो वजाचो पुरशांव आमी कॅन्सल केला केवल वजाचो पुरशांव मात्र आसचो ना जर तर कोणाकी वरवीं हाडूंक आसा तर इगर्जेच्या मुखारच बाळक जेजूचें इमाज आसतली तुमी थंयसर वरवीं हाडून दवरची बाळक जेजूचें फेस्त जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16 14, 15 आनी 16 ह्या 3 दीस हांगासर चलतलें तुमी सर्वांनी येवन आनी तशेंच दुसऱ्यांक ही खबर दिवन बाळक जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक तुमकां सर्वांक हांव विनंती करतां तशेंच ह्या पवित्र दिसांनी हांगासर जावच्या सर्व बऱ्या कामाक बऱ्या रितीर पात्र घेवंक तशेंच तुमची मागणी ह्या बऱ्या कामा खातीर करसूंक तुमच्या लागीं खालती विनंती करता जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमच्या वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सरुबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे प्रागाच्या बाळकाचे तुझे नोबेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावंचे येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गोणकार दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्या केलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमचे ते सवा बाळू जेजू उबारया मागीर आमी प्रत्येक जावन कसल्याय पिडे निमती आजच्या दिसा कश्टांचे सर्व भाव भयणी पासत ह्या पिड्यांतले बाळू जेजूस मेस्तांक राखों दी आनी सांबाळून दी म्हण मागया आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक ह्या घडी उडास काडया परगांवांत वावर करच्या आमच्या भाव भयणी सो उडास काडया समेस्त भुरग्यांक पासत आमी मागया कामाच्या सद्यारच्या सर्व युवा जनां पासत कामाची भद्रती मेळच्या पासत आमी मागया
भुरग्याच्या देण्यापासून तो मागच्या सर्व जोड्यांपासून तुम्ही माग्या. हांगसर नोबेना घेतना कोणेय तुमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या जाल्यार तांच्याय गरजां पासून ह्या वेळा मागया. फुडल्या दिसांनी बाळू जेजूच्या मानाक आमी परब संभ्रमतना खंयच्याय रितीन अडकळ येनासतना हें फेस्त बऱ्यान जावच्याक तसो आदार आमी मागया. ह्या कार्मेल कुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां पासून भावां पासून हे कडेन मागया. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोला आसता. तुका फाती नेवला मारतिल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाद. आनी देव सुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जालो नमान मरे कुरपेन बरले शमे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवती मरे देवाच्या माया आमकां गात विनकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देव सुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जालो नमान मरे कुरपेन बरले शमे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवती मरे देवाच्या माया आमकां गात विनकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देव सुपोत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जालो नमान मरे कुरपेन बरले शमे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवती मरे देवाच्या माया आमकां गात विनकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कळ तुजे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी उजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या सर्व उपकाराक आमी अर्गां दिवया आनी सांगता म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केले त्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजोबांची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सब क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजो सोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुमें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. नोवेनाच्या दिसांनी वचपा वचूंक म्हूण आसल्यांनी म्हजे कडेन नांवां दिवयेत. Too
दैवी सांगातील बाळची नामात तुका रावतू आमची संगीसता बाळची वंदर तुका आता आणि सदाच होता मुखाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरया शिरवाती आमकां भगवान कृष्णाचे करेन देवान आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे